वास्को पोलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन बरेच मनार घेतला। चड करून फिशिंग जेटीर काम करपी कामगारांचे बोटकारांकडेन कामगारांचे व्हेरिफिकेशन ना त्या कामगारांक खंय पुलीस ताब्यांत घेतले। मात कांय ट्रॉलरवाल्यांक लागून सगळ्यांक त्रास जाता। पुलिसांनी एकल्याक उखल्लो काय बाकीचे कामगार भितात म्हूण ट्रॉलरवाल्यांक हुस्को। A lot of people come to Vasco as Vasco is the final destination for the trains, plus we have got a fishing jetty, and in view of the people coming from different states, we have intensified tenant verification by launching a special drive. Anyone who is found not registered, we'll picking him up, we'll detaining and take appropriate action against the owner in whose house this particular person is staying. So also the fishing boat owner, and we will take all steps to ensure there is 100% coverage of tenants plus strangers plus employees presently staying in our PS jurisdiction. व्हेरिफिकेशन नासल्यार पुलीस एखाद्या कामगाराक उखलता आणि सगळो ट्रॉलर आडावन उरता। पुलिशेच्या भयान कामगार पळून वतात। ट्रॉलरवाल्यांनी आपापल्या कामगारांचे व्हेरिफिकेशन करून घेवचे म्हूण ट्रॉलरवालोच सांगता। कितें मानायचेर डिपेंड आहाय। आमकां मानाय ना जाल्यार आमचें कांय चलना। कितें एक दोग जाण मानयाक लागून आमी धंदो चलयना। आमकां मानाय 30, 35, 40 मानाय वयता एक बोटीर। हे कितकोन दीस काडटाय ते आमी जाणाय, पूण आमी तांकां लास्टाक बाराचेर सोदून आनी कितें सोदून सगळें हें कोत्तायच। ते आयज बरें जाल्यार आमचे फुड्यान ते कामां पावचे ना जाले। ते मानाय म्हणून गरीब म्हणून ते आयज आमचे फुड्यान धंद्याक पावले आनी आमकां तेंचे जायत बेनिफीट आहा। तेंचे कितें त्रास वायट बरें काडटा आमी सोंसून घेताय। कितें व्हेरिफिकेशन बाग कितें घेताय जाल्यार जाण एकले पात्रांक वचून व्हेरिफिकेशन दिवपा जाय आनी पात्रांक सारकें इजी मेवता। पूण मानी अशें करून धरून ओडून व्हरप आनी लोकांपां उडोवप, कितें तेंकां हॅरेसमेंट करप हें सारकें न्हू। मुजीसपण म्हाका दिसता आनी मुखार तर अशें जाय जाल्यार न्हू आमचो धंदो फ्युचराक बरो टफ। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अटकपूर्व जामिना खातीर आता पणजे सेशन्स कोर्टात अर्ज केला। अर्जाचेर निकाल लागसर बाबू कवळेकाराक कोर्टान थाकाय दिल्या। तशेंच एसीबीक नोटीस धाडून 15 मार्चा पयलीं बाबूच्या अर्जाचेर तांची जाप मागल्या। ह्या केशींत बाबूच्या केप्यांक घरा एसीबीन धाड घाल्ली तेन्ना मटक्याच्यो स्लिपी आनी बाकीचें साहित्यय मेळिल्लें। घेवया कमर्शियल ब्रेक।